गोंयांत गांवठी भाजी उत्पादनात वर्सभरांत सुमार 170 टनांची वाड जाल्या। तातूंत शेतकारांक सुमार 1 कोटी रुपया परस चड येणावळ जाली। जाल्यार भाजी उत्पादन घेवपी शेतकारांची संख्या 917 वेल्यान 1115 चेर पावल्या। राज्य फलोत्पादन महामंडळा कडल्यान मेळिल्ल्या आंकडेवारींतल्यान फुडल्यो गजाली मुखार आयल्यात। 2012 ते 22 गोंयांत गांवठी भाजयांचें उत्पादन 920.71 टन इतले जाल्ले। ते खरेदी करून फलोत्पादन महामंडळान शेतकारांक 3.23 कोटी रुपया फारीक केल्ले। जाल्यार अंदू 970 शेतकारांनी भाजयेंचें उत्पादन घेतिल्ले। 2022 ते 23 भाजी उत्पादनात 170 टनांची वाड जाल्या। ह्या वर्सा 1091.7 टन उत्पादन गोंयांत घेतले। ते खातीर फलोत्पादन महामंडळान शेतकारांक 4.33 कोटी रुपया फारीक केल्ले। तशेंच भाजी उत्पादन करपी शेतकारां मदीं वाड जावन हो आंकडो 1115 इतलो जाला।